सांगता तुका ही नवी पार्टी येवपाची आहा ताका BJP फंड करता. आतां BJP मिकीक फंड करता, UGDP घेवन येवपा BJP गोवा काँग्रेस आसा पूण कोणाक करता आसतले, कोणाक करता आसतले तुमी सांगा मरे. हिंगा हो ना तो ना हो अशें तुमकां दिसना. तो ना मिकी ना तो म्हणटो तुमी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांवें काँग्रेसाक मॅसेज पावयलेली 5 म्हयन्या पयले जेन्ना आमी हेची लोकसभेची इलेक्शनां केली, मागीर जिल्ल्याची इलेक्शनां केली. टेम्पर आमी तुमकां सपोर्ट केलो. लेट्स सीट अक्रॉस द टेबल, कॉमेस करया वर्क, पुराय गोंयांत काम करया. कोणी फुडें सरना. आनी सांगलें हांवें तेन्ना सांगलेलें तुमी आतां ह्यो गोश्टी करिना. मिकी भायर सरता, कोण UGDP घेवन येता वा दुसरी घेवन येता म्हणून ह्यो गोश्टी हांवें पयलीं सांगलेले तुमच्या माध्यमांतल्यान. पळय हाल्यार मागीर म्हाका गुन्यांवकारी करिनाका. हांव फाल्यां भायर सरलो, दुसरो पक्ष घेवन भायर सरलो जाल्यार हाल्यार म्हणिनाका म्हणून. मिकी दुसरो पक्ष घेवन येयला हें फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान ना तुमी हें काडून पळया. हांवें फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान सांगलें तुमी हाल्यार म्हाका गुन्यांवकारी करनाका. आनी गोंया भर सांगो नाका मिकी दुसरो पक्ष घेवन येयला मायनॉरिटी वोटां फोडपाक, काँग्रेसाची वोटां फोडपाक हें सांगो नाका म्हणून. हांव तुमकां आतांच सांगता म्हणून. कोणा कडेन उलयलो हें हांवें हो प्रपोजल हांवें तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगलेलें. हांवें जेन्ना कॅप्टन विरेतो म्हाजी भासाभास कॅप्टन विरेता कडेन केलें. हांवें जेन्ना विरेत आमचेशी सपोर्ट मागलो आमचे कडेन हांवें तेकाय सांगलेलें. हांवें अमित पाटकाराक पासून सांगलेलें बाबा लागोया म्हणून बसून भासाभास करया. गिरीशा कडेन कितें उलोवना तर आतां आमी आतां एक जावया बी म्हणून गिरीशा कडेन आतां गिरीशा कडेन कित्याक आतां उलोवपाक हेज्या पयलो तो अध्यक्ष आमी पयला न्हू. सो गिरीशाचेर तुका ट्रस्ट ना 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 डेफिनेटली ना. तो तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगला मरे. जे मनीस 2019 तेच हे प्रेसिडेंट आसले त्या काळार तुमी पयला आसतले 10 जाण सोडून गेले. तेज्या उपरांत तो प्रेसिडेंट तसो आसलो 2002 पासून 10 जाण निवडून येयले, 11 जाण तितूंतले 8 जाण गेले. सो आनी तेणें एडमीट केलो तेज्या ही वॉज द प्रेसिडेंट. तुम्ही म्हणा एक बात तुम्ही सगळे आतां तुम्ही सगळे मानून घेतले ना मानून घेतले तुमचे. पूण तुमी म्हाका सांगा जे 2022 आपण फेल जालो म्हणून रिजायन जाले समजले न्हू. आतां पळय कितें मॅजीक जाली. आतां मॅजीक जाली. तुमी पयला आसतले वेणुगोपालाचे म्हाका उलोवपाक नाका. वेणुगोपाल तेणें क्लीन शीट दिले पळय. क्लीन शीट कोणें दिवपाक जाय. ते तामपणी वोट मारतले 2027 तेणें क्लीन शीट दिवपाक जाय. दिल्लीसून आनी केरळासून येवन क्लीन शीट दिल्या म्हूण काय लोक आयकोचो ना. लोक 2007 दाखयतलो कित्याक पळय ते 27 दाखयतलो कित्याक सारकें. पूण सेक्युलर वोटामध्ये तुम्ही अशे इतले झगडटा बाबा सेक्युलर वोटामध्ये तुम्ही तेच परत उलयता. तुम्ही सजमना कित्याक हांवें 5 म्हयन्या पयलीं सांगलेलें मरे. हांवें 5 म्हयने तुमी परत तूं म्हाका तें जाता. हांवें तुमकां परत सांगलां 5 म्हयन्या पयलें हांवें सांगलेलें बाबा तुमी तर फुडें सरोना आमकां घेवन. आमकां फकत इलेक्शनाच्या टायमार यूज करता तुमी. आमकां घेवन चर्चा करून मुखार सरोन जाल्यार हांव भायर सरतलो आनी हांव फुडें सरतलो हाल्यार म्हणून नाका म्हणून आमी तुमी सांग म्हणला तशें मायनॉरिटी वोट फोडटलो काँग्रेसाचो वोट फोडटलो म्हणून हांवें पयलेंच सांगलेलें म्हणटा तुमी आतां म्हाका परत जाता. आतां पाटकारांक काना मनार घेवना तुमचे पण आमी कित्याक करपाचें तुमी म्हाका सांग. आतां तुमी कित्याक त्या पासून तुमकां आमी सांगलां बाबा थर्ड फ्रंट करूया सगळे एकठांय जावया आनी फुडें सरूया म्हणून खबर. त्या टायमार अमित पाटकारान तुजे काना मनार घेवना. त्या टायमार अमित पाटकारान काना मनार कोणें काना मनार घेवंक ना. ती जालें न्हू तेमी घेवंक ना न्हू. तांकां तेंच्या मनान कितें आहा कोण जाणा. खंयच्यान कितें चलता तें हांव म्हज्यान सांगूंक जायना न्हू. म्हाका ना तांकां पळय ते आतां तांकां आडकोय जाता कसली आडकोय जाता तांकां खबर आहा. गेले ते फावटी म्हाका रिजन दिलें 2022 म्हाका तिकेट दिता. तुका तिकेट दी जाल्यार आनी चूक जाण भायर सरता. हांवें म्हणलें तुमकां जर थ्रेट आहा आमी जॉयन जायत जाल्यार आमकां तिकेट दिता चूक जाण भायर सरून वयतले. आयज थ्रेट दिता ते म्हळ्यार फाल्यां तेंच करून वयतले आनी सांगून गेले. गिरीशान ऑफर करी जाल्यार तुका काँग्रेसीन यो म्हणून तुमी वयतले. पळय म्हाका तेंचेर मातूय विस्वास ना. ज्या मनशाचेर तुमी सांगता तेजेर म्हाका मातूय विस्वास ना. सजमले तुका तिकेट दिली जाल्यार गिरीशान क्वेश्चन हाडायचो जाय म्हाका नाकाच न्हू. आतां नाकाच न्हू म्हाका. आनी गिरीश आसतना नाकाच.
म्हाका त्रासूच ना हांवें हेच्या पयलें तुमी म्हाका सांगा सगळ्या मतदारसंघान तिकेटी दिल्या उपरांत म्हाका लास्ट धरला आमकां 4 तिकेट म्हाजे आमचे बेनावलीक आनी नुव्यान धरले आनी लास्टाक तुमी कोण त्रिमूड काँग्रेसान जाल्ले ताका हाडले आनी तुका तिकेट दिले न्हू ताका तिकेट दिली तो पॉलिटिशियन तो खंयचो पॉलिटिशियन तुमी म्हाका सांग आमी ज्या मतदारसंघात तुमी म्हाका करेक्ट करा ज्या मतदारसंघान आमी तिकेट मागता तिका 3 पाट निवडून येयले